सोमार 8 जानेर जेजूचे पवित्र स्नान मुखेल वोड स्वर्ग उक्तो जालो। नियालाक आदार म्हजो बापूय जेवता आसतना वयर तावन सोकला आमच्या बोशेन नुस्तें वो मासाचो कुडको उडयतालो आनी अशें उद्गारतालो, देवान स्वर्गार तावन उडयलां, आर्गां दी आनी खा। तेदना सोजमो नासलें, पूण आतां चेदना चिंतल्यार आनी नियाळ्यार कळून येता, देव सदांच स्वर्ग उक्तो करता आनी आपलो आशिर्वाद आमकां दिता। दुसरे सुमृतीन 28:1-14 ह्या आवेसवरान आमकां मेळटा, देव बसयलोलो आशिर्वाद आपल्या भुरग्यांचेर त्या त्या काळा पोरमोणे घालतलो। कसलो आशिर्वाद तो? जो कोण ताच्या कायद्यांक विस्वासान पाळो दीत आनी ताच्या उतराक खालती जायत, तो प्रितुमी वेल्या स्वर्ग पोरजां परोस व्हड करतलो। मोइसेस, जाकोब, इजाकेल, स्तेव आनी जेजू सगल्यांनी स्वर्ग उक्तो जालो अनुभवलो आनी पळयलें। भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन शिकयता, देव बाप आपलो आशिर्वाद सुबावपणान आमचेर देंवयत आसा आनी आपली आत्मीक वरदानां आमकां फावो करता। देव आपल्या पुताकूय असोच सांडिना, दर घडये ताका आपल्या देवीक देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरता। देव जेजूक संवसाराकूय परगट्टा, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादोसपण आसा। आज पासून देव स्वर्ग उक्तो करून जावं पुता, पवित्र आत्म्या आनी आंकवार मारये वरवीं मनशा कुडाचेर आशिर्वाद करपा ओतोयत आसा। म्हजो थाराव देवाच्या उतराक खालतो रावून देवाचो आशिर्वाद म्हजेर पडूंक भावार्थान हांव दिवन रावतली।